हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळीं कशी आहे तुम्ही? आणि आम्ही बी बरी आहे. सो वचो आता बेबी हाडपाक गेलो ट्युशनाचो आणि आज दिसभर सारको पावस नायसा. हाय म्हूण सगळें यूट्यूब फॅमिली येईल ते आत्ता येयला. हाय केलें यो यो टे यो अशें मामा थिंगा चल बरें जालां चयलें काय बरं सगलें हे थिंग काम चलता सगळं. शेत चोवपा वयता कितें जालें तें आनी तुमकांय दाखयता. सो चलया. आनी एकल्यान कोणें कमेंट केलो म्हाका, तो तेगेले बी रिस्पॉन्स दिवपा जाय. सो बरें जालां. आजून हांव च्या बी पिल ना, आज लेट जालो आमकां. सो वयता हांव चोय पावल शेता कडेन आनी हो तोरो उडयलो तो बरो जालो. सो चोवपा येयलो आतां. चोय दाखयता तुमकां सारकें. चोय काय बरें जालें तें बरें न्ही. केश करून दिसता तुमकां? जायत जाण भायल्या गांवांसान हूंय चोयता विडियोर. सो मागीर कितें दाखोवपाक ट्राय करता. चोय ते वटेन मातसो हें आहा पूण हिंगा रोयलां चोय. आनी हिंग सगळें उदक भरला. चोय थिंग रोयलो ना. चल हे थिंगसान उदक येता. सो हें शेत जें तुमी चोयता तें न्ही आमगे फादरान केलां आनी गांवच्या सगळ्या लोकांनी मेळोन केलां. कित्याक ही न्ही कोपला प्लेस आनी आमगे फादरान जायत केलां. न्यू रेजिडन्स बांदिल्या जावं कोपला आनी जायत वावर केला तेणें आनी कोत्ताय तो आनी आजून वावर चालू आहा. प्लस हे शेतान जायत काम कोत्तो. आमगे फादरागे नांव जाणा फादर क्रिस्टो. ओके. आनी सदांच तो बरो वावर कोत्ता. आमकां गांवचे लोकां सगळो बरो कोत्तो. ओके. चोय अशें करून जालां आनी आतां मातसो मुखार वयता. सो आमी थोडें चोवपाकूय जाय आमगे सरावंडींग कितें आहा तें एनवायरमेंट. कित्याक आमचोय अशें करून घरां बरो येताय. चोयल तुमी फाटल्यान घरां बरो आहाय. हेका लागून आमी कितें कोत्ताय, घरां येताय ती ओके मनशां रावपाकूय जाय नाल्यार मनीस खंय रावतलो. पूण आमी तितून झाडां पेडां कातोत्ताय. एक तरी झाड कातरली जाल्यार आमी 2 झाडां रोवपा जाय. झाड कातरली जाल्यार आमकां ऑक्सिजन बी केश करून मेळटा. जाय सगळें तरी अशें करून एम्प्टी जालें जाल्यार चोय आतां थोडी आहा उरलें. पूण अशें करून गांवांत चोय आतां पयले भशेन गांव आहा तो गांव उरलो ना. गांव आतां सगळो मॉडर्न जालो आहा. चोय व्हडली बिल्डिंगां येताय आनी कितें रावताय कळटा तुका न्ही. पूण आमगे इफेक्ट खंय जाता, आमगे लँडार जाता. चोय जमनी आमगे इफेक्ट जाता. ओके. कितू आमगे जमीन बरी आहलो चोय पूण इल्ली करून आमगे जी जमीन आहा ती काबार जाता आयज काल. आनी चोय सगळें अशें करून जाता जायत दूख दिसता. पूण आमी झाडां पेडां कितें आहा ती फ्रेंड्स गायज रोवपा जाय. कित्याक तितूनय आमकां चोय ऑक्सिजन मेळटा आनी सगळें इच एंड एवरीथींग मेळटा. तेका लागून मातसो शेतां येयलो तुमकां हें सगळें दाखोवपा बारीक बारीक. कित्याक बाकी हांव म्हगे विडियोनी सगळें तुमकां सांगता सगळें दाखयता. पूण हें आमी थोडें चोवपा जाय. चोय आनी हिंग चोय काय बरें उदक येता. बरें चोयलें बरें उदक येता आनी सगळें हिंग घेदर जाता तें. आनी चोय सगळें अशें करून जाता. चोयलें अशें करून जाता सगळें. आनी आमी चोय आमगे जमीन विकताय थिंग घरां येताय व्हडलीं व्हडलीं. पूण आमी रावनाय. आमकां ते पयशे मेळटाय. पयशे आमी 2 दीस जातले 4 दीस जातले. पूण जमीन फॉरेवर मागीर तेंगे जाली. व्हडली व्हडली बिल्डींग येताय, झाड कापून वयताय आनी आमगे एनवायरमेंटूय पिड्यार जाता. जावं आमगे गांवांत मागीर दुसरो लोक येवन सेटल जाता. अशें करून जाता. पूण म्हाका दिसता आमी आमगेली वाट लायताय आनी आमी आमगे जें ल्हानशें बरें ब्युटिफूल गोवा आहा तें आमी काबार करून दिताय. अशें करून दिसता म्हाका चिंतपाक गेल्यार. चोय बाकी म्हणटो सगळें ओके आहा चोय. आनी झाडां पेडांची सगळी वाट लागत. चोय आतां आनी अशें करून गांव म्हूण आतां गांव मागीर उरलो ना. चोय पयले भशेन आमगे सगळी जमनी गेले. चोय आनी तेश करून एक बायलेन म्हाका कमेंट केलोलो की आमकां कोणा गोंयकारां हिंग रावपा नाका म्हूण. आमकां गोंयकारां जाय भायल्या गांवां काम करपा जाय. तें सारकें. जोण एकल्यागे फॅमिली आहा, जोण एकल्यागे भुरगीं आहाय, सगळीं आहाय, वचपाकूय जाय. हांव ना म्हणना. हांवूय आहलोलो आनी हांव म्हगे आतां जालें म्हणून हांवूय वयतलो. आमी वचपाचें हूंय नाल्यार हूंय पडटा. कित्याक हें गोंय आमगे बरें आहा चोय ब्युटिफूल आहा. पूण हिंग ते भाशेन आमकां आमगे फ्युचर कोत्तो जाल्यार कित्याक तर आमकां सुबेज सॅलरी जाय पडटा. तेका लागून पडटा वयताय. वचपाकूय जाय हूंय नाल्यार हूंय. हुंयच्या गांवान गल्फान जावं UK जावं आनी हूंय वचपाचें खरें. पूण जेदोन आमी भायर बी वयताय तेदोना आमगे जें कितें आहा चोय आमगे लँड आहा जमीन कितें आहा ती इकून वचपा न्ही, हाली करून वचपा न्ही. तें आमी दवरपाचें. जेदोन परतून येता तें आमकां मेळपा जाय. एटलीस्ट आमगे भुरग्यां तरी कोणाक तुमगे भुरग्यां तरी ती जमीन आसपा जाय. इकिलें जाल्यार ती जमीन दुसऱ्यागे जाली. दुसऱ्या येवन रावता मागीर आमकां गोंयकारां मागीर केसलो रायट आसपाना ती जमीन घेवपाचोय. चोय काय बी आमगे जमीन आहा चोय. पूण आमी ती विकताय आनी जाता तितलें आमगे गोंय आमी काबार कोत्ताय. हें शापान शामायनी बाटां कितें घेवन दवरलोलीं
पूण आमकां एक हें लागलो आतां आमी वयताचे पोटा लागून खंय तरी पूण गायज मातसो तरी जमनी थोडे तरी आमकां व्हॅली वचपा जाय आमकां पोत्तून येवन रावपा मेळपा आमी घर आमगे घराक हितू विकताय कितें कोत्ताय पूण कितें आहा तें विकपा टायम लागना आनी जे आमकां पयशे मेळटाय ते मोडपा टायम लागना पयशे 2 दिसान काबार जातले पूण जो मनीस जमीन कोण घेता तेजे तो पयसो कोण काडटलो पूण हें जायत दूख दिसत फ्रेंड्स आमगे जे गोंया काबार जाता ते चोवपा जायत म्हाका खरें हें जाता आयज हो विडियो तेश करून हांवें केला कांय एक हें ना वाड्यार सगळो दुसरो लोक भरलो आहा आनी गोंयकारपणा अशें करून काबार जाता दिसता खरें आमगे झाडां बेडां चोय आमगे सगळीं काबार जाता गायज सगळे वचून चोय तुमी बिल्डिंगान कितें येताय जाता तितलें आमगे गोंयाचें काबार जाता गायज कितें आहा तें प्लीज इकना काय तुमगे आवय बापायन घरां कितें कोण दवरना कितें भाटां बेसां कितें कोण तुमकां दवराय तुमगे भुरग्यांक दवराय तुमच्यांनी कितें करपा जाता पूण इकील जालें दुसऱ्यागे जालें आनी सो अशें करून सगळें मागीर काबार जाता मारून सगळें काबार जाता सगळो आमगे नेचर काबार जाता सगळें काबार जाता चोय आतां हें तुमकां थोडीं झाडां रोयल्यां ती दाखयता चोय चोय हिंगनी आंबे बी रोयले चोयले हिंगा आंबे रोयले चोय हिंगा थिंग सगळ्या केळमे रोयले मागीर हिंगे एक चोय झाड रोयलो आहा आनी हिंगे हे थिंग चोय सगळीं रोयलें जायतीं चोय हे तेवटेन जायतीं रोयलें ही सांडे रोयलें ती बारीक बारीक सगळीं रोयला ती सांडे रोयलें चोयलें हो चोय काम रोयला हो चोय चोय आनी थोडें उरलां चोय हें आतां पायप लायन येयला हें सगळें काटींग जालां हिंगा जायत झाडां आहलोलीं सगळें गेलें काटींग जावन गेलें एक झाड चोय आमकां कितू फळां फ्रुटां दिताय चोय आंब्या झाड आहा आमी तें फळां खाताय कितें कोत्ताय होपयताय पयशे जोडटाय सगळें कोत्ताय पूण जेदो गरज येता तेन्ना आमी तें कातरून उडयताय चोय पूण एक झाड जावपाक कितू वर्सां लागताय पूण काट करपाक आमकां टायम लागना पूण इतलें सांगता एक झाड तर आमी काट केलें जाल्यार 2 झाड रोवपाची आनी कांय सांगना गायज सो हो आयचो जस्ट एनवायरमेंटाक लागून हांवें विडियो केलोलो सगळ्यांक विडियो करपाक वॉच करपाक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं कितें मुगे जाल्यार मातसो राग धरना कित्याक प्लीज हांवें जे सामकें गोंयचे हेजेर हें केलो आहा आनी मुगे कांय इंटेंशन ना सगळ्यांक तुमकां थँक्यू वेरी मच बाय बाय फ्रेंड्स सी यू